विधानसभा वेंचणुकेचे झूज अदीक खर जायत चल्ला। गोयचे दिग्गज फुडारी आता हेरांच्या मतदारसंघांनी वचून बळगे दिवपाक लागल्यात। जाहीरनामे लोकां मुखार दवरपाक लागल्यात। सत्ताधारी केल्ल्या कामांची वळेरी दाखोवपाक लागल्यात। पळोवयात ताचीच एक झलक। वेंचणुकेक अवघेच कांय दीस उरल्यात, तसो हेर फुडाऱ्यां बरोबर स्वता मुख्यमंत्री हेर मतदारसंघांनी वचून बुस्टर दिवपाक लागला। काल ताणें फातोड्ड्यां वचून भाजपाचो फातोड्डेचो आमदार दामू नायकाक तेंको दितना मतदारसंघा खातीरचो जाहीरनामो लोकां मुखार हाडलो। भाजपान कितें कितें केलां ताची म्हायती दितनाच थळाव्या दुयेंतांचेर वखद सांगपी प्रिस्क्रिप्शनय ताणें दिलें। आयकात दोतोराक। सुरवात ऑलरेडी जाल्ली आसा। ताका लागून मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एके वाटेंतल्यान 15 ऑगस्ट 2022 सुरवात जाता। नॅशनल हायवे पुराय जावपाच्या वाटेर आसा। मांडवीचो तिसरो पूल आमी केलो, जुवारीचेर दुसरो पूल आमी बांदता। काणकोणा, गलजीबाग, माशें, तळपण ह्या न्हंयचेर मनोहर पर्रीकार बायपास आमी बांदलो। वर्णापुरी सडा जंक्शन व एमपीटी कनेक्टिविटी ही आमी दिली। ही दिगंबर कामतीक दिसना काय कितें, ही बाब विजय सरदेसायक दिसना काय कितें, हे सुनील ढवळीकराक दिसना काय कितें, ते बाकीचे कोण तांचे तर सोडून दियात, तांचेर हांव उलयना। ते तर फटींगपणां हेंच्याच बरोबर मेळ्ळेले आसात। म्हणून हांव समेस्त म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता। आमचो मॅनिफेस्टो थोड्याच दिसां भितर राज्याचो मॅनिफेस्टो येवपाचें आसा। तेणी शेतकऱ्यांक सांगलें कश्ट करता ताका मदत करप, हें आमच्या सरकाराचो उद्दिश्ट आसा। आनी त्या धर्तीचेर हे फावटी शेतकऱ्यांक आमच्या मॅनिफेस्टोत खूब मोठो आधार आसतलो। जो कश्ट करता ताका खूब मोठी मदत मेळटली। आनी त्याच पद्दतीन सामान्य लोकांक आपले हक्काचें घर बांदपाक सुद्दां तितून आमी आदार दितले। म्हणून ह्या समेस्त गोंयकारांक गेली 60 वर्सां गोंय मुक्ती जावन सुद्दां पोर्तुगीज हांगासल्यान गेल्या उपरांत सुद्दां काही आमी म्हणटा जे अजून तेंचीच रिवणबी जे काही थोडे लोक आसात, त्या खातीर आमचे गोंयकार हे फुडें व्हरपा खातीर भारतीय जनता पार्टी शिवाय दुसरो कोण ना। म्हणून जो कोण बेश्टो लोकांक फटोवंक चलया फुडें, तेच्या वांगडा कोणी वचपाची गरज ना। फक्त भारतीय जनता पार्टीचे कमळ, भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार, माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमी सगळ्या गोंयकारांक स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमी सगळे जाण आमच्या बरोबर रावचे। निश्चितच रित्या आमचो बाप दामू नायक हांगासर निवडून येतलो म्हाजी खात्री आसा। आनी गोंयांत आमी 1 मिशन 1 गोल 22/22+ ह्या धर्तीचेर गोंयांत भोवमताचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचे लोकांच्या आशिर्वादान निवडून येतले। फातोर्डा हो फाटलीं 10 वर्सां आमदार जो आसा त्या आमदारांतले फेलर्स, पण त्याच बरोबर निवडून आले नंतर फातोर्डा कसो आसतलो हाजें एक वचननामो ह्या वायब्रंट फातोर्डाच्या मॅनिफेस्टोन भितर आसा। भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना कसलें उतर दिलें तें उतर ते केंद्रांतले जाहीरनाम्यातलें आसूं किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या स्टेटीचे जाहीरनाम्याचे आसूं किंवा थळाव्या उमेदवारांक दिल्लो जाहीरनामो आसूं पक्षाचो, तो पूर्णत्वाक व्हरपाक हर तरेन 100%चा प्रयत्न केल्लो आसा आनी तें केल्लें आसा, साध्य केल्लें आसा। तुमी मुद्दमून फाटले खंयचेय जाहीरनामे काडून पळयात। आनी म्हणून हांव तुलना करना उमेदवाराची, पण फाटल्या गोवा फॉरवर्डच्या जाहीरनाम्याची प्रत घेयात आनी तातूंत दिल्ली सगळी आश्वासनां कशी हळकाळ पुसला यातूय कांयच करूं ना। आनी जी कितें केल्या ती भलतेच पद्दतीन प्रेजेंटेशन केल्लीं आसा। म्हणजे ती आश्वासनांनी म्हणजे लँड एक्विजिशन आर्लेम टू रवींद्र भवनाचें हें हांव आमदार आसतना सुरू जाल्लें, पण ताजें श्रेय घेवन कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट जो केला तो लोकां कडेन परत हांव हॅमरिंग करीत आसा। आनी म्हणून जे फातोर्डेकारांक जाय आशिल्लें तें सगळें ह्या जाहीरनाम्यान भितर आसा। बस स्टँड, फातोर्डेचो बस स्टँड ही काळाची गरज। आर्थीक राजधानी म्हणून फातोर्ड्याक वळखले गेले वता, पण ह्या आर्थीक राजधानी भितर आयज पर्यंत फातोर्डेचो हो बस स्टँड जायना, मडगांवच्या हार्टांतलो काळजांतलो बस स्टँड जायना, हें दुर्दैव आसा। मुख्यमंत्र्याच्या संमतीन तांच्या सहकार्यान आनी हो फातोर्डेचो बस स्टँड हो चालीक लावप आनी एक गोंयांत एक सिग्नेचर व्हडलो प्रोजेक्ट दिवप हें ध्येय ह्या वचननाम्यान भितर आसा। म्हाका दुसरो संसड्या वयलो विशय जो आसा तोय ह्या जाहीरनाम्यान आसा, जो अजून पर्यंत परतता। हांव परतून एकदां सांगता,
हांव आमदार आसतनाय बी नासतनाचो तर विशयच सोडा, आमदार आसतना आय रिपीट म्हाका केन्नाच म्युन्सिपाल्टीच्या खंयच्याच प्रोजेक्टां भितर संसदेच्या विशया भितर कोणेच केन्ना विश्वासान घेतलो ना. त्या वेळाचेर हांवें विधानसभेनी आवाज उठयल्ले ह्या संदर्भांतल्यान आनी मागीर हळूहळू लोकांक कळपाक लागलें की हो जो संसदो आसा तो एक सगळ्यांत व्हडलें स्कॅम आसा. तो प्रश्न कायमचो सुटावो करपाचो प्रयत्नच न्ही जाल्यार तो कायमचो सुटपा खातीरचे ठोस आश्वासन हे जायिल्ल्यान भितर आसा. जाल्यार गोंयकारांक आंगातली कळाशी दाखोवपी तियात्रिस्ट प्रिन्स जॅकोबाचो भाव हंबर्ट फर्नांडिसान मुख्यमंत्र्याचे हजेरेंत भाजपाक तेंको उक्तायलो. हंबर्ट इतलो तेंप थळावो आमदार विजय सरदेसाया बरोबर आसलो, पूण तो सांगता आमदार विजय आसलो पूण फातोड्डेची सगळीं कामां खंय दामू नायकान जाग्यार घातल्यात. आयकात. एक मनीस सादो न्हय, एक डॉक्टर जे मनशाक एक दुयेंसांतलो काडटा, बरो करता. आनी हें जें दुयेंस आमकां फातोड्डाक लागलां ते 10 वर्सांक फाटीं तें दुयेंस तो बरो करतलो. आतां तुमी म्हटलें हांव 10 वर्सां ताज्या बराबर आसलो, नांव घेता कित्याक हांव भियेना. विजय बाबा बरो आसलो, जिखलो 10 वर्सां, हांवें म्हणना. फाटीं जेन्ना हांव चवकशी करूंक लागलो तेन्ना म्हाका कळलें की तेणें रस्ते केले, हें केलें, जायतें केलें. ना न्हू, कामां सर्वीस ह्या मनशान दिल्या, फातोड्डेच्या भुरग्यांक ह्या मनशान दिल्या. आमकां जाय सर्वीस, आमकां जाय कामां. आनी सरीत प्रमोद ताजे सांगत आसा हें हांगासर घडटलें. फातोड्डा वील सी सम न्यू सनशायन ऑन दीस फातोड्डा. आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तूं आमच्या ह्या धाकटेशा वाड्यांत आयलो, तुजो टायम क्लियर करून तुवें आमकां इतलो रिस्पेक्ट आनी इतलो मान दिलो. तुजें देव बरें करूं. आनी फाल्यां जेन्ना हो जिखतलोच तूं तुजे उतरा फाटीं वचपाचो ना. कुंकळेची भाजपाची तिकेट क्लाफासियो डायसाक मेळ्ळ्या. ताणें घराघरांतल्या प्रचाराचेर भर घातला. लोकांची कामां जावंक नासलीं पूण आपणे ती करून घेतली आनी देखूनच लोकांनी तेंको दिवपाचें मान्य केलां ताणें सांगलें. आयकात. केलें आनी रिस्पॉन्स म्हळ्यार तुमी चोयतले BJP मायनॉरिटी आमगे मोस्टली कॅथलीक हें घरां आनी सगळे आमगेले चड कॅथलीक लोक आसा ह्या सपोर्ट करपाक. हिंगा आमी भेदभाव केलो ना. हुती पार्टी ती क्रिस्तांवाली हिंदूली अशें म्हूण कांय ना. सो BJP पार्टी जी आमी जे डेव्हलपमेंट करपाक भितर सरले आनी हांवें प्रूफ करून दाखयला 2.5 वर्सां कितें काम केलें पळय. त्या पासून सगळे लोक आज फाटल्यान येता, जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आज फूल म्हूण सपोर्ट करता. सो कसो रिस्पॉन्स आसा? किती लोक लोकांले काम आमी जे हांवें एश्युरन्स दिल्लें तें म्हाका 2.5 वर्सां काँग्रेसा आसतना करून जाल्लो. जे BJP येवन हांवें करून दाखयलें देखून आज म्हाका फूल पाठिंबो मेळ्ळो लोकांच्या घरां डोर टू डोर भोंवपाक. जेन्ना सोजाल मोठी हिंगा लो वॉल्टेज जाताली, कोणा घरान ट्यूबलायट पेटनासली राती सोजाल मोठी सांजची. सो हें काम पयलीं केलें एमएलएजान. आनी ते म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंत आमगे गोंयचे CMान म्हाका फूल आदार दिलो. जी फायर स्टेशन ती कोणें गायलें ना. व्हडले मिनिस्टर 10 वर्स मिनिस्टर रावन गेले. सेंट्रल काँग्रेस जालो तेन्ना जावं ना. तें आमी करून दाखयलें. अंडरपास आमगे चांदोर तो केलो. जावं रस्त्याचे हॉटमिक्स रस्ते केले, हॉटमिक्स केलो. जावं आमगेलें कमर्शियल बिल्डींग केलें ना. हेल्थ गायडलायन सगळें क्रिएटोरियम वेरेवडा तळवाडा थिंगाय काम चालू आसा. जाय डेव्हलपमेंट केला. देखून लोक आनी फाटल्यान आसा. आनी एकूच लोकांक मागवता जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा आमगेलो BJP प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी त्या जाग्यार गोंया आमकां हें आसा. आनी तेका लागून हें डबल इंजीन म्हणून जावं सेंट्रल आसा तें गोंय जावपाक जाल्यार आमगे गोंयची उदरगत जातली. आनी सगळे लोक आज BJP सरकारूच जाता म्हूण सगळ्यांक गॅरंटी आसा. हिंगा हिंदू क्रिस्तांव तशें कांय ना. जे हिंदू म्हणटाले ते आज हिंदू आनी ते सोड क्रिस्तांव मुस्लीम आज BJP तेंका दिता आनी ते म्हणजे फाटल्यान आसा. टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणत पक्ष जेन्ना निश्ठावंतांचेर अन्याय करता तेन्ना ताचे भितरलो स्वाभिमान जागो जाता. अन्यायाची जाणविकाय जाली काय तो बंड करून उबो रावता. कुंकळी भाजपा वाडोवपा खातीर वावुरलेलो भाजपाचो खापो वावुरपी इतलेंच न्हय, कुंकळी भाजपाचो उपाध्यक्ष आशिल्लो सुदेश भिसेची अवस्था
विठ्ठला कोणता हा झेंडा घेऊ हाती अशी जाल्या. कमळांतल्यान भायर सरून तो आतां हातात बॅट घेवन मैदानात देवला. आयकात ताका. पळय कशें आसा BJPन हांव गेल्लीं कितलींशीं वर्सां काम करता आनी हांव BJPचो कुंकळे मतदारसंघाचो उपाध्यक्ष सुद्दां आशिल्लो. कितें जातालें की जितली जबाबदारी पक्ष दितालो ती जबाबदारी आमी वेवस्थीत पार पडटाली. म्हणजे आमी ती जबाबदारी स्विकारून जबाबदारीन काम करताले. सो कशें आशिल्लें की पयलींच्यान हें आशिल्लें की पक्ष म्हजे कडेन एक मतदारसंघाची जबाबदारी सोंपयतले की म्हाका फुडें पक्ष म्हणून विचार करतलो. पूण अशें जालें की एक असो तेंप आयलो की 10 जाण काँग्रेसीचे BJPन भितर घेतले आनी त्या 10 जाणांचे भितरलो एक जो आशिल्लो तो आमचे बेडलकान म्हणटा तसो तो आमच्या मतदारसंघांतलो जालो आनी तो आमकां येवन आमचेर पडलो. सो आमचेर पडटकीर सुद्दां आमी जेन्ना पक्षाक विचारलें तेन्ना पक्षाच्या लिडरांनी आमकां सांगलें की तुमी तुमचें काम करत रावात, तुमचेर कसलोच अन्याय जावचो ना आनी आमी जे हे पळय हाडल्या ते आमी फक्त टेम्पररी अरेंजमेंट केला आनी तुमचेर कसलोच कोणाचेरूच हें जावचें ना ताजें तें कितें आसा तें आमी पळयतले म्हणून आमी काम करत रावले. जेन्ना आमी काम करताले तेन्ना आमी पक्षाक परत विचारताले की तुमी फुडें हांचे कितें करतले. तेन्ना आमकां पक्षाचे जे लिडर आशिल्ले ते सांगताले की ती तुमी चिंता करनाका, टायम जसो येतलो तेन्ना सगळें वेवस्थीत जातलें. पूण जेन्ना टायम आयलो तेन्ना वेवस्थीत कांय जालें ना कॅडरांतलें. म्हणून पक्षान तें केलें ना. पक्षान हे जो हो इम्पोर्टेड हाडिल्लो आमदार इम्पोर्ट करून ते इम्पोर्टेड आमदाराक घरान दवरला आनी ताकाच टिकेट दिली. हांवें परत लोकांक विचारलें हांवें कितें करपाचें. हांव अशे लोक म्हाका फोर्स करतात. दुसरे जे कोण येवून आशिल्ले तांकां विचारलें, फोन केलें, वचून मेळ्ळो. सो सगळे लोकांनी म्हाका एकूच मतान सांगलें की तुवें कशे भशेन फॉर्म भरचें पडटलें म्हणून. लास्ट डेट लोक आयले म्हजे म्हऱ्यान आनी म्हाका खरेंच अक्षरशः म्हाका उठोवन व्हेला आनी लास्ट मोमेंटाक 2:45 म्हाका फॉर्म भरपाक लायला. भर तें भर म्हणून हांवें फॉर्म भरलें आनी लोक म्हजे फाटल्यान आसा. गोवा 365 खातीर फातोर्डेच्यान संदीप तुयेकार, कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत.